खानापूर तालुक्यातल्या भीमगड अभयारण्यात येवपी तळीवाडी या गावच्या एकूण 27 कुटुंबियांनी आपण भीमगड अभयारण्यातल्यान स्थलांतरित जाता असे स्पष्ट कर्नाटक सरकाराक सांगितले। त्यानुसार कर्नाटक सरकारान या तळीवाडी गावच्या एकूण 27 कुटुंबियांका प्रत्येकी 15 लाख रुपये भरपाई देऊन त्यांचे स्थलांतर करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसात। आणि त्याच्या खातीरच कर्नाटकाचे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांच्या उपस्थितीत खानापूर तालुक्यातल्या हेमडगा हांगासर झालेल्या कार्यक्रमात या 27 कुटुंबियांका पहिल्या टप्प्यातलो 10 लाखाचो धनादेश हो लाभार्थींका ईश्वर खंड्रे यांच्या हस्ते दिल्लो आसात। तसंच त्यांका दुसऱ्या टप्प्यात 5 लाख रुपये आगामी पुढच्या काळात दिवपाचो आश्वासन हे त्यांनी दिले आसात। या भीमगड अभयारण्यात असलेल्या सुमारे 10 ते 13 गावांनी साधन सुविधा नसल्या कारणान भीमगड अभयारण्यातल्यान स्थलांतर जावपा खातीर प्रयत्न केल्ले चालू केल्ले आसात। मात्र तेज्या खातीर जी आपणाक ती भरपाई दिवपाक जाय ती योग्य तरेन मेळ्ळ्यार आमी या भीमगड अभयारण्यातल्यान भायर वतले असं तेंच्यांनी सांगलेले आसात। अशें आसतनाही तळीवाडी गावच्या लोकांनी 15 लाख रुपये नुकसान भरपाई घेवन भीमगड अभयारण्यातल्यान भायर वचपा खातीर तेंच्यांनी मंजूर दिल्लो आसात। तेका लागून कर्नाटक सरकारचो जो भीमगड अभयारण्यातल्यान लोकांका स्थलांतरित करपाचो जो पहिलो टप्पो आसा तो तेंचो सक्सेस जाल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.